सुम्या तुझी स्तुती करून कामी आयल्या सोबीत सुंदर मंदिरात तुझ्या दिसो उरतो फावो केलाय आमकां मोगाळ तुझ्या भुरग्यांक याजका सोबे बापा भेटोवंक दिता पवित्र बलिदान आमची पातकां वळखून तुजे कृपे जियेव सोम्या आमी अत्रेकता गायता एका ताळ्यान गायता एका मौनान तुझी कृत्यानी याद पदवी महिमा गाजून सोम्या तुका आमी वंदिता. ह्या मिसाचे ते सवा हे पुरी आसात. बाळका जेजूक अर्घ जावन मीस दितात. ओरियल डिसोजा, रॉयस जेसी आनी कुटुंब, जेसिंता सल्डाना, ॲस्टन सल्डाना, सिंथिया डिसोजा, कॅरल आनी राकेश, अशोक प्रकाश डिसोजा, वियोना डिसोजा, मेरी फिलोमेना, नॅन्सी लोबो, दीपक सावियो अंद्रादे, लॅन्सी रोड्रिगस, ॲस्टन सल्डाना. प्रत्येक इरदपसोत लीना डिसोजा, झेलिया पिंटो, दीपक सावियो अंद्रादे. प्रीतिका गोम्स हाज्या बऱ्या भलायके बसोत मीस दिता. तशेंच फासीन हाज्या बऱ्या भलायके बसोत जुलियट डिसोजा. कुटुंबांत अंतरल्या सर आत्म्यांक कॅरल, लॉरेन्स मोरस हाज्या आत्म्याक मार्शल मोरस आनी कुटुंब, रॉनी रोजारियो हाज्या आत्म्याक मॉन्टी रोजारियो आनी कुटुंब, कुटुंबांत अंतरल्या सर आत्म्याक प्रिया मोंतेरो आनी कुटुंब, लॉरेन्स मोरस हाज्या आत्म्याक लुसी मोरस, लॉरेन्स मोरस हाज्या आत्म्याक सिप्री मोरस, मेरी ट्रेजा अंद्रादे हिज्या आत्म्याक दीपा सावियो अंद्रादे, पौलिन अंद्रादे हिज्या आत्म्याक दीपक सावियो अंद्रादे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे कोण तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आमचे हात हो आसा उजवा दराबळ्यांक उजवा हात तो दावे हाता वयर दोरा. उजवा हात देव, दावो हात आमी. उजवो हात देव, दावो हात आमी. दोळे दांपा तुमी सगळीं. उजवो हात देव, दावो हात तुमी सगळीं दोळे दांपात. खंयच्या पुरा घडयेंत तुमी देवातोन तुमचो हात सोडला म्हणले घडीत उडास हाडात. देव सदांच आमचो हात धरता. खंयच्या पुरा घडीत आतावन तुमी देवातोन तुमचो हात मेकळे केला त्या घडीत असो उडास काडा. देवाचो हात सोनू आमचेच निती नियमावर जियेल्या खातीर सोमे लागचें बोक्साने मागया आनी सांगात आमी मागया. हांव बातकी सर्व दिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरोन सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरोन वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां गेल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगे सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सौम्या काकृत कर काकृत कर सौम्या काकृत कर काकृत कर ख्रिस्ता काकृत कर काकृत कर ख्रिस्ता काकृत कर काकृत कर सौम्या काकृत कर काकृत कर सौम्या काकृत कर काकृत कर प्रार्थुया मोगळा बापा तुझ्या एकल्याच पुताक घेवंक आमची काळजां जागी कर ताच्या येण्या वरवीं नितळ अंतस्कन तुजी साखरी करूंक आमी फावो म्हूण मागतां आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना इजया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरतां हांव तुका सांगतां भिये नाका हांव तुका आदार दितलो जाकोबा किरकोळ किड्या इस्रायेला हलके किडे भिये नाका हांव तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो पवित्र देवूच तुजो सडवंदार पळय हांव तुका एक दांत्रो करतलो नवो दोडते दांत आसतलो दांत्रो तूं मेळटलोय आनी पर्वताचो पिठो करतलोय दोंगर तुका पुला भाशेन करतलोय तूं तांकां वाऱ्याक दितलोय आनी वारें तांकां लोटून पयस व्हरतले वादळ तांकां शिंपडायतले तेन्ना तूं सर्वेस्परातें संतोसतलें इस्रायेलाच्या पवित्र देवातें आणान बरी जातलोय दुबळी आनी दळदीर मनशां तुका सोदतात पूण एक तेंबो पर्यंत तुका मेळना ताणेन तांची जीब सुकल्या हांव सर्वेस्पो तांकां जाप दितलो हांव इस्रायेलाचो देव तांकां सांडचोना पाड पडलेल्या उंच जाग्यांनी हांव न्हंयो वाडोश्यो करतलो आनी पालक्यांनी जरी पुटोश्यो करतलो हांव आराणें एक तळें करतलो आनी सुके भुंयत उदकाच्यो जरी पुटयतलो आरण्यांत हांव देवदार रूख लायतलो तशेंच बाबूल मेंदी आनी जैतनाचे रूख कड भुंयत हांव सरू सोवें जुनिफार आनी पिण्याची रूख लायतलो अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगळें केलां म्हूण सगळ्यांक दिसतलें आनी कळीस जातलें सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजोवंक पावतलीं देवाचें उतार हें देवाचे ओडोपकार श्लोक सोमी दयाळ आनी काकुळदार दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो सोमी दयाळ आनी काकुळदार दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गातां सदांकाल तुज्या नांवाची वडवीक गातां समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपल्या रचनेतें कळवळेन भरलेलो सोमी दयाळ आनी काकुळदार दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो सर्वेस्परा तुवें रचलाय तें सगळें तुजी स्तुती गातेले तुजे भक्त तुका दिन वचतले तुजे राजवडकेची महिमा वाकांतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले सोमी दयाळ आनी काकुळदार दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो अशें समेस्त मनशांक तुजी वर्ती करतुवां आनी तुज्या राजवडकेची प्रतिश्ठ महिमा कळी जातली तुझे राज केदींस न्हय अळवणचें तुजी राजवडकी संततेच्या संततेक बाळतेली सोमी दयाळ आनी काकुळदार
दीर्घ शांतेन आणि प्रीतिमोगान भरलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. उतर तुझे सोम्या जीवो मोच्या मेटा काळजाचो संतोष मोतीचो उल्हास प्रकाश मोचेची काळजाचो संतोष मोतीचो उल्हास प्रकाश मोचेची Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मातेव परमाने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू लोकाच्या जोम्या लागीं जुवां विशीं उलयत आसता अशें म्हणा लागलो. सतत हांव तुमकां सांगता, मुनीस जावन जल्मल्या मदें स्नान जाता जुवां प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गींच्या राज्यांत कनिश्ट आसलेलो सयत ताजे प्रास व्हरतो. स्नान जाता जुवां आयलेल्या काळांतावन आज पर्यंत सर्गींच्या राजाचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारान तें स्वाधीन करूंक पळयतात. जुवांच्या काळा पर्यंत घडोवंक आसलेलें तें प्रवाद्यांनी आनी नियमशास्त्रान पयलें सांगून दिल्लें आनी हें तुमी मानून घेवंक तयार आसात जाल्यार तोच तो येवचो आसलेलो एलिया. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देवाचे उतर हे वाकरी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, परच्या पोर हांव अंपन कट्टेतान घरांक पाटी येता आसतना लगे मल्ली कट्टे ते नॅचरल्स आयस्क्रीम आसचे कडेन एक म्हातारी जोडें बायल आपल्या दादल्याचो हात धरून चलोवन आसा. रोड क्रॉस करून आसा, रोड उतरोवन आसा. सगळे वाहन इस्त व्हेकल्सांनी रावयले आनी क्रॉस करचे मुसोर सगळ्यांनी रावून मुखार गेले. हांव ह्या आसलो न्हयत तें पळोवन म्हाका भारी खुशी जाली. हें पयलें दृश्टांत. दुसरें दृश्टांत तुमकां सांगता. एक सरी सुमार 1.5 म्हयन्या पयलें एकलो तरणाटो चेडको आयलो आनी हुस्कोरून रडोवंक सुरू केलें आनी म्हणलो, फादर म्हजो पप्पा सरलो. हांव पप्पाक मस्तू लागशिलो आसलो. म्हाका खालें जाल्यार तो म्हज्या धैर्याक रावतलो. ताणें सांगचें आसलें, हांव ल्हान आसतना म्हाका खालें स्वप्नांगी खालें पडटा आसतना हांव घडये उठ्ठलो खंय. राती न्हिदता आसतना घडये उठचें आसलें आनी भियेतालो खंय आनी बोव मारतलो खंय. असल्या संदर्भार म्हजो पप्पा म्हणटलो, हांव तुका तापडां घालनलो न्ही न्हिदोवन सांगता, भियेनाका पोता, हांव तुजे लागीं आसा. भियेनाका पोता, हांव तुजे लागीं आसा म्हणून सांगतलो. हें सांगून तो तरणाटो हुस्कुऱ्यान रडटालो. तुमच्या मुखार 2 दृश्टांत हांवें दवरलीं. ही आयच्या पयल्या वाचपाक जर तर तुमी आयकलें तें सारक्या रितीन पयल्या वाचपाक भोव लक्ती जातात. हात धरचो, हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें हात धरचो संकेत बरवोश आसो, म्हणजे आय एम देर फॉर यू, हांव तुका आसा.
भिये नाका हांव तुका आसा आय एम देर फॉर यू आय एम विथ यू हांव तुजे सांगात आसा एक संकेत बरवोस असो संकेत आनी इट हॅज अ व्हेरी पर्सनल अटॅचमेंट मस्तू लागशिल्ल्यान एक संबंध आसा हात धरचे म्हळ्यार बेश्टे आमी कोणाचे हात धरना मार्गेर येतले हात धरता गे आमी ना आमकां कोण लागशिल्ले आसात मोगाचे आसात तांचो मात आमी हात धरता हात धरचो संकेत अस्कत काय आमी हात धरता धाकट्या भुरग्यांचो कित्याक ती अस्कत आमी हात धरता मालगड्यांचो कित्याक ती अस्कत आमी हात धरता खाजारा वेळार कित्याक घोव बैलांय अस्कत हात धरचे म्हळ्यार संकेत अस्कत म्हणजे हांव आसा तुज्या अस्कत कायेंत तुजे सांगात हांव आसा आय एम देर विथ यू इन युअर विकनेस संकेत आनी तदळात ती उतरां येतात भिये नाका हांव तुज्या लागीं आसा म्हणजे मोगाळीस जाणो इस परिस्थिती असो जावन आसलो इस्रायलाचे काले चरित्र त्रिंदादीचे हांवें सांगीत तदळ त्रिंदादीचे कॉन्सेप्ट पोरण्या तेस्तामेंतान ना एक विशय पोरण्या तेस्तामेंतान ना पूण हांव सांगता की त्रिंदादीच्या मोगाचें फळ जावन आसलें इस्रायल पोरजा देवाच्या कुशव्याचें फळ जावन आसलें इस्रायल पोरजा सर राष्ट्रा पैकी इस्रायल राष्ट्र भोव ल्हान जावन आसलो आनी देव ताका विंचता देव ताका पोषण करता देव ताचें पालन करता ताचे हात धरून देव ताका आपूण व्हरता इसाया प्रवादी म्हणटा हांवें तुका आट्टेगा पांय घालूंक चलोवंक शिकयलें हांव तुजो देव तुमी म्हजी प्रजा म्हज्या मोगाचो फळ जावन आसा तुमी आनी कोणाकी तुमी नमस्कार करता तर हांव वगेत रावचो ना म्हाका मोसोर जाता देवाचें मोगाचें फळ इस्रायल पोरजा आनी देव ताका आदन चलोवन आसलो आदन ताका आपूण व्हरनासलो आदन आपूण वचनासलो आनी आयच्या पयल्या वचपांत एक शब्द आसा इस्रायल तूं एक किडो इस्रायल तूं एक किडो म्हणजे मोगाळ भाव भयणीनो इस्रायल पोरजा देवाचे हात सोडटा कित्याक किडो म्हणटात एका किड्याक सगलो रूख नाश करची सकत आसा तरी जर तो किडो त्या रुखांतून भायर आयलो तर सुकणी खातात न्ही गे हे आमच्या पांया पोंदा पडलो तर तो नाश जाता दिवड खातात माणके खातात या ताका त्या परिस्थितींत तो गेल्या तर ताच्या रक्षणाच्या परिस्थितींतून भायर गेले तर ताचे नाश जाता आनी कित्याक आयच्या पयल्या वचपांत सब्रेस्पो देव इसाया प्रवादी म्हणटा की तूं किडो यू आर वल्नरेबल फॉर द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड पळया इस्रायल पोरजा देवाच्या कुस्व्यातून जल्मली पोरजा तांच्या भोंवतणीच्या लोकांनी तांकां एक राय आसतना ते पळयले आनी म्हणाले आमकां एक राय दी तांच्या भोंवतणीच्या लोकांनी त्या मुर्तीक पुजा करूंक सुरू केलें म्हणाले आमकांय तशेंच जायचें ताच्या भोंवतणी कितें संस्कृती आसली ती देवाच्या उपदेशा विरोध आसली आनी तांणी म्हळें आमकांय तशेंच जायचें आपले ताच्या फाटल्यान गेली हाच्या फाटल्यान गेली आनी कोणाच्या फाटल्यान गेली पूण हात धरल्या देवाचो विचार तांकां पडलो आनी अशें आसतना जायते कश्ट तांकां आयल्यार ती परत परत असल्या संतच्या फाटल्यान गेली आनी आपले आख्रेक तांच्या इस्रायल चरित्राची व्हडली बंदड जावन आसा बाबिलोनाची बंदड म्हज्या मोगाळ इश्टानो आमकां एक दीस कोणाच्या घरा रावचें म्हणटाना किरकिरी सुरू जाता न्ही गे कदाळे पडी म्हज्या घरा फाटी येता म्हणलें एक चिंता म्हज्या मतींत येता पूण इस्रायल पोरजा 1 वर्सांनी 2 वर्सांनी 4 वर्सांनी 10 वर्सांनी 20 वर्सांनी 70 वर्सां 70 इयर्स बाबिलोनाच्या बंदडेंत ती आसली तांचे म्हळें देवाळ नातलें तांचे म्हळें तांकां
रुली रेगल्यो नातल्यो कोणाच्या गांवांत कोणाच्या राया पोंदा तांणी जुलूमांत आसली बॉन्डेजींत आसली आनी अशें आसली देव तांचो उडास करता आनी तांणी चिंतलें आपणाचें जालें किर्तनकार म्हणटा बाबिलोनाच्या न्हंय देगेन आमी बसून विळाप केलो बाबिलोनाच्या न्हंयन देगेन बसून आमी विळाप केलो उगडास खान जेरुसलेमाचो आमची वजंत्रां आमी वयर लिपोवन दवरली आनी ते म्हणाले आमच्या बसोत सियोनाची कंतारां तुमी गायात आनी आमी कशें गावचें जर तर जेरुसलेमा हांव तुका उगडास करिना तर म्हज्या उजव्या हाताक हार मारून दी विळापाची कंतारां गावूंक सुरू केली देवा विसरून तांणी रायाक विचारलें देवान तांकां राय दिलो देवाक सोडून तांणी पुजा केली देवान तांकां सोडलें कित्याक एका आवयक या बापायक भुरग्यांनी कितलें दुख केल्यार ताणें विचारलें देव दिता या आवय बापाय दिता तशें देवान तांकां सोडलें आखरेक देवाच्यान वगेत रावंक जावना आपणाच्या कुशव्याचो फळ कश्ट आसा आनी कितें संतत ना जाता म्हणटा आसतना आयच्या वाचपाचें पयलें उतरां म्हणटा हांव तुमचो देव आय एम युअर गॉड हांव तुका हात धरतां परतून भरवशाचीं उतरां तिशीन एका वाटेन सगळेंच नास जाता म्हूण चिंता आसतना आपले ह्या वाटेन देव सांगता हांव तुजो देव हांवें तुका विसलां हांवें तुका निर्मिलां हांवें तुका पोसलां हांवें तुजें पालन केलां हांव तुजो हात धरतां भोव मोगाचें उतर हें भिये नाका हांव तुजो हात धरतां ताकाच देव म्हणटा पळय एक पाणो दिवची आवय आपणाच्या भुरग्यांक विसरल्यार देव केदींच आपणाच्या पोरजेक विसरोंचो ना ताकाच हांव म्हणटा धैर्यान आमचे भशेन हेरा धर्मा भशेन आमचे भशेन आमकां असलो देव कोणाक आसा आमचे भशेन असलो देव कोणाक आसा हेंच उतरां इस्रायला विरोध झूज मांडलेल्या लोकांनी म्हळें तांचे पक्षेन तांचो देव झूज मांडटे आसा आमच्या पक्षेन आमचो देव आसा पण आमी हात सोडला तितलेंच न्ही दुसरें पळया आंब्रोज म्हणटा देवा लागीं ताका दिश्टीक पडटा आसतना उलयता आसतना म्हणटा देवा हांवें तुका पुराय दिलां आनी कितें तुका जाय ताका देव म्हणटा तुजें उणेंपण म्हाका दी आय गिवन एवरीथींग टू यू वॉट एल्स यू वॉन्ट देव ताका रिप्लाय कर म्हणटा गिव मी युअर वीकनेस गिव मी युअर एम्प्टीनेस गिव मी युअर वीकनेस तुजें उणेंपण म्हाका दी आपले इस्रायल लोक आपणाच्या शांतीपणान आपणाच्या बोळान जिवंक मुखार वेता आसतना आपले देव आयच्या किर्तनाकारान म्हणली उतरां देव काकुळदार देव मोगाळ आपणाच्या परचेक परत आपूण हाडूंक तो प्रयत्न करता आनी म्हणटा गिव मी युअर वीकनेस तुजें उणेंपण म्हाका दी कित्याक तुजें उणेंपण एक अवकाश परत तुज्या देवा लागीं फाटी वचोंक बोळ आसलो मनीस आपणाच्या बोळाचे वयर मात जी येता उणेंपण आसलो मनीस परत त्या देवा लागीं वेता इट इज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू गो बॅक टू युअर गॉड आनी तुजें उणेंपण तुजें बोळ देव करता म्हजें मोगाळ दिसता न्हू आज आमी सोमेस्ता त्याच देवाच्या मोगाची फळां जावन आसात त्याच त्रिंददेच्या मोगाची फळां जावन आसात हांव तूं आमी सोरवां देवाच्या मोगाची फळां जावन आसात ताच्या कुस्व्यातान जल्मली जावन आसात आमी आज तसो देव परत आमचो हात धरूंक मुखार येते आसा आमचो हात धरूंक तो मुखार येते आसा आमचो हात ताका दिवया कित्याक ताणें जर आमचो हात धरलो तर कोणेंच आमकां कितेंच करूंक जायना कित्याक ताची काकूळट तितली जावन आसा ताचो मोग तितलो जावन आसा ताच्या काकूळटीची गुंडाय तितली जावन आसा ताच्या मोगाची गुंडाय तितली जावन आसा कित्याक आमी ताची वी आर हिज फर्स्ट लव देवाचो पयलो मोग आमी मनशां जावन आसा दुसरें आमी एका सन्निवेशांची येते आसा आमी भारतांत जियोन आसा आमचे थंय जायती वैविध्यता आसा डायवर्सिटी आसा जायते संस्कृती
आमच्या इतल्यान तसल्यान आसात. कशें एक किडो ताच्या सेक्युरिटी भितर सेफ आसता की ताच्या भायर गेल्यार इज वल्नरेबल, तशेंच म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो उडास दवरा. क्रिस्ताच्या नांवान म्हाका तुका मागलें आसा. क्रिस्ताच्या उतरांनी म्हज्या तोंडार, तुमच्या तोंडार, तुमच्या हृदयार, तुमच्या कुटुंबाचेर बेसांव घाल्लें आसा. कल्चर इज व्हेरी डिसेप्टिव्ह. संस्कृती मस्त डिसेप्टिव्ह. लरिंग आमकां ओडटा. आमी ह्या समाजान वैविध्यतेन जियेत आसतना आमचें क्रिस्तांवपण पयलें वसाचें. आवा क्रिश्चननेस आमचें क्रिस्तांवपण पयलें वसाचें हें एक जागृतायेचें सवाल. जागृतायेचें एक अणभव जायचे तुमकां. कोणें दिपावळी करता म्हूण तुमी दिपावळी करचे न्ही. कोणें पिलीवेश करता म्हूण तुमी पिलीवेश करचे न्ही. हर एका संस्कृतीक ताचें म्हणलें पावर आसा. इट हॅज इट्स ओन पावर. जर क्रिस्ताक तुका मागलां तर, क्रिस्ताच्या नांवान तुका काडलां तर क्रिस्त असो तूं जावन आसाय. त्या संस्कृतीक ताचें म्हणलें बळ आसा. कशें इस्रायल पोरसा देवाचो आज सणून वचून बोंब्याक पुजा केली गी, वचून दुसऱ्या रायाक विसरलें गी. आमी त्याच वाटेन खंयी वेचे बरी म्हाकाय दिसता तुमकांय कळीत आसा. त्या पासून आमी जागृत रावंक जाय. आमचें बळ, आमचें सकत देव, त्या देवाचेर आमी पातयेवंक जाय. तिसरें, म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आज देव सांगता गिव मी युअर वीकनेस. तुजें उणें पळोवन म्हाका दी, हांव तुजो हात धरतां, भियें नाका, हांव तुका सोडवून दितां. आज तुमचे मदें जायत्या जाणांक आसूंक पुरो, हांगाय तुमी आसूंक पुरो, जायत्या जाणांक पोर्नोग्राफी पळोवची आशा आसा, ओडणी आसा. ऑफर दॅट स्ट्रगल. तुमचें तें उणें पळोवन मागण्या रुपांत देवाक भेटया. यू वील मेक दॅट युअर स्ट्रगल इन टू युअर पॉझिटिव्हनेस. तुमकां तो ताजेतून भायर काडटलो. आज तुमचे भितर जायते जाणांक तुमचे रिलेशनशीप प्रॉब्लेम आसा, तुमच्या खासारी जिविताचे प्रॉब्लेम आसा. दॅट इज युअर स्ट्रगल. तें तुमचें उणेंपण, आपलें तें उणेंपण मागण्या रुपांत देवाक भेटया. ही इज गोइंग टू होल्ड यू हँड. तो तुजो हात धरतलो. आज जायते बडी तुमकां आर्थिक रितीन कश्ट आसात, तें तुमचें स्ट्रगल. तें स्ट्रगल वचून देवाक मागण्या रुपांत तुमी भेटोवन दियात आनी तो तुमकां हात धरतलो. आज तुमकां जायते जाणां तुमचीच भुरगीं बाळां एक स्ट्रगल जावन आसा. तांकां कशें आमच्या क्रिस्ती धर्मांत वाडोवचें, कशें तांकां एक ट्रायका काडचें म्हणलें एक तुमच्या मदीं जायतें तुटाफट जातें आसा. तें स्ट्रगल देवा कडेन व्हरा. ही इज गोइंग टू होल्ड यू हँड. तो तुजो हात धरता. टेक दॅट एज इन युअर प्रेयर. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, जर देव आमचो हात धरूंक आशेता तर आमी कित्याक देवाचो हात सोडचो. देव, म्हजो देव म्हजो हात धरूंक आशेता तर आमी कित्याक देवाचो हात सोडटो ना. ताचे लागीं आमी या. तो आमचो हात धरीत तर आमी खंयच्याय संवसारांत, खंयच्याय कश्टान, खंयच्याय रिलेशनशिपान, खंयच्यान ती बंदडीत आसल्यार आमी भायर येवंक शकता. कित्याक तो सांगता हांव तुजो देव, तुमी म्हजी प्रजा, हांव तुमकां राखतलो. हेंच मागणें ह्या मिसा वेळा जावन दी. आमेन. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दितांच्यो तुका. भक्तीपणाचो करतो बापा, स्वीकार तूं कर हे बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता.
देवा पाकानिको देवा पाकानिको. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाचें सोडवण जोडूंक आमी फावोशें कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पोटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें. सासणीक थारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं थंय धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसयल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां दिवता आनी सर्गींच्या दळबरां सांगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. ह्या पवित्र वेळार आमच्या जिविताची सर उणेपण देवाक आमी भेटोवन दिवया. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत. पदकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशा बसत हें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गुटू परगटू या. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना ओरवी तुवे आमकां सोरलाय सोबिया. संसाराच्या वंदारान आमची सडवण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक
पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धोरण मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टां खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये संगती सांजुजे तिचो पती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमकां बरवसो दितलो सोमी आमच्या बगलेन आसा. त्या सोम्यान शिकयलें ते आमच्या बाबाचे मागणे भक्तीपणी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज चमकाय, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या भुशिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पळोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान रक्तल्या आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक आजवरती पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सोम्य जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया मोगस गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपणे मेळ्ळ्यान आमी निजायकी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, म्हज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळ. जेजू जेजू तुका येताय, येतू दितू तुजी ससाय. जेजू जेजू तुका येताय, येतू दितू तुजी ससाय. Moja saiba Dev tu mozo Tuka hawat rekta
एकटीच्या बेटा परी जीवो राखून आसा तुझे दिसगार देखच्या सोम्या तुझी सकत महिमा जेजू जेजू तू खंय येताय येतू दितू तुझी ससाय जेजू जेजू तू खंय येताय येतू दितू तुझी ससाय मोच्या जीवा प्रासरदी तुझो मोग करता ओंकार मोच्या स्तुती तुझी सदा नितां गायता जालोय सोम्या मोजो आदार तुझे थंय उल्हासा उजव्या हातान धरलाय म्हाका सावळेक तुझ्या रक्तान जेजू जेजू तू खंय येताय येतू दितू तुझी ससाय जेजू जेजू तू खंय येताय येतू दितू तुझी ससाय सुखासो बरवसो धरून वर्ते देवाच्या महिमेवंत येण्याक आमी अत्रेकून रावता देखून प्रामाणीकपणान आनी भक्तीपणान ह्या संवसारांत जियेवया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा ससनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत अतीर वस्तू मध्ये आम्ही जियेताना सर्गींच्या वस्तूचो मोग करून आणि सदां बाळतेल्या देण्याक लबदूंक तूं आमकां शिकय हे तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रतिवंत पुता जेजूचे नांवे आमेन. दया करून बसात. येवच्या आयतारा सांजेर 5 वरार ह्या देव मंदिराच्या वाठारांत कॅरल स्पर्धो आमी आसा केला आनी ह्या स्पर्ध्याक तुमकां सर्वांक स्पर्धिका न्हय तरी प्रेक्षक जावन येवंक आनी ह्या सांजेचो स्वाद सेवंक आमी तुमकां सर्वांक वतायचे आपणे दिता. त्या देखून येवच्या आयतारा सांजेर 5 वरार कार्मेल गुड्यार. डिसेंबराच्या 18, 19 आनी 20 तारीखेक व्हाईट हाऊस हांणी रेतीर आसा केल्या जागो निड्डेल गोकर्णा रोड कोर्डेली गरजेच्या फाटल्या कुशेल्यान. चडीक विवर आमच्या नोटीस बोर्डांनी आसा. जेजू बाळकाचे वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन जानेवारीच्या 5 तारखे तावन 13 तारखे म्हणसर हांगासर
नोवेना आसतलीं. जानेवारीच्या 14, 15 आनी 16, जानेवारी 14, 15 आनी 16 जेजू बाळकाचे दाबाजीक फेस्त आमी ह्या देव मंदिरांत आचरण करतले. हाजो सर्तीक विवर आमच्या इगर्जेच्या भायर 3 जाग्यांनी ही कडतिल्यो आमी दवरल्यात. तुमी मिसावन वेताना ही कडतील काणगोन वेचे आनी हाजो हो विशय दुसऱ्यांक तुमी तिळसूनचो. तुमकां सर्वांक बरी सांज मागता. सर्व आमी उबे रावया आनी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडागून कन दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनारान शिकयले जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. आतां ताच्या पयत बाळपण आतां मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्राग आसा जेजू बाळक म्हणटा, कितलें सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर मावन रावून सर्व आमचे ते सभा बाळका जेजू थंय उबारया. प्रार्थुया. हे बागेवून जेजू बाळका, तुजी स पदवी आज्या पेतरां उगडापे केली आसा. तुजो हात बेसावन देव उखललो आसा. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकटांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बोर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे सुगेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. घेवन ते मरी देवाचे माये अमगोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदीं जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदीं जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदीं जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसां सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसावून घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी तसा आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसावून घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आनी आतां सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसावून घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे आजेपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कुर्त दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतले बिनमोतीन बरयले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतले अत्रेगान मागची गुरपां आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले स कश्ट आनी रासपण तुजे कुमोग आनी बुजवान आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा. आमेन. बाळका जेजून केल्या सर उपकारांक अर्घां दिवन सांगाता आमी म्हणया. हे भोव उदार बाळक जेजू, तुजे मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दया केल्या हे देवडा उपकारा खातीर आमची अर्घां पेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापांच्या इमाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मज सोडून दीत. सरस्वती आनी महिमा जावन तुका बळका जेजू. आमेन. एक पोर मावून रावया. आमच्या देशांत तांच्या हक्का खातीर झुजच्या रयतां बसत आमी मागया. देव तांकां राखून व्हरून दी. सरकाराचें मौन बदलून दी म्हूण आमी मागया.
सर आम्ही उभे राहूया. बाळकाचो आशीर्वाद घेऊ आमची तकली आम्ही भागवूया. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय रावो आणि तुमचे संरक्षण करू. तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाटवरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आणि तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र सगळे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. तुमकां सुमेस्तांक तेस बाळकाचे आशीर्वाद मागता. तस बाळक जेजू तुमकां तुमच्या कुटुंबातल्या सर संध्यांक राखून दी सांबाळून दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. तुका जेजू बाळका अर्गा दिता वास्तुका. दिल्याक मजत गजा कांता सांगात एक सुरपवणा आभार मानता सदा. दिल्याक मजत गजा कांता सांगा एक सुरपवणांत आभार मानता सदा. देवपण सालून संसार आयलोय पातक्याक परत सर्जून दिलोय. आमची सरपातकां तुवें वावयली तुज्या गाया वरवीं गायगून केले. अर्गां तुका जेजू बाळका अर्गा दिता वास्तुका. दिल्याक मजत गजा कांता सांगात एक सुरपवणा आभार मानता सदा. दिल्याक मजत गजा कांता सांगात एक सुरपवणा आभार मानता सदा. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोर्या आशीर्वाद दिवा आमकां. भगिवंत कुर्साची कुर्वेन देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.